फोंड्या पोटवेंचणुके खातीर बेगीनूच आप आपलो उमेदवार जाहीर करतले अशी माहिती आपाचो गोंय मुखेली वाल्मिकी नायक हांणी दिली। अशें विधान केल्ल्यान आतां आप ह्या वेंचणुकेक लेगीत एकला चलो भुमिका स्विकारतलो काय कितें असो प्रस्न पडटा। बेगीनूच फोंड्या पोटवेंचणूक जावपाची आसा। हे पोटवेंचणुके खातीर सगळे पक्ष आपापले तरेन तयारेक लागल्यात। आपानूय आपल्या तयारेक सुरवात केल्या। फोंड्या पोटवेंचणुके खातीर आप पक्षाची व्यंकटेश नायक हांचे बरोबर चर्चा चल्ल्या काय कितें असो प्रश्न पत्रकारांनी आप पक्षाक केल्लो। ताका जाप दितना आपाचे गोंय मुखेली वाल्मिकी नायक हांणी सांगलें, हे विशीं आमचे जायते जाणां कडेन चर्चा चालू आसा। व्यंकटेश नायक हो एक फोंड्याच्या राजकारणांतलो अणभवी फुडारी, पूण तो आपाचो उमेदवार आसतलो की ना हे विशीं आपूण कांयच सांगपाक शकना। बेगीनूच फोंड्या पोटवेंचणुके खातीर आमचो उमेदवार जाहीर करतले अशी माहिती वाल्मिकी नायक हांणी दिली। खूब जाण आमकांय एप्रोच जाल्यात, आमी खूब जाणांक एप्रोच जाल्यात आनी एक फोंडे खातीर बरो कॅन्डिडेट आमी बेगीन एनावन्स करतले। जे फोंडेचे सगळे प्रॉब्लम आसा, आज आमी इशू घेतला तो आयडी हॉस्पिटलाचो, आनी जे प्रॉब्लम तुमकां सांगले ते सॉल्व करपाक कसलोच चमत्कार नाका, कसलोच कितलेशेच कोटी रुपया नाका। दीज आर सिंपल प्रॉब्लम्स। एक मनशाक फक्त एक इच्छा आसूंक जाय की फोंडा तालुका तशेंच आजूबाजूचे जे मतदारसंघ आसा तांकां बरी स्वास्थ्य सेवा पावोवपाची। असो एक कॅन्डिडेट आमी तुमकां बेगीन एनावन्स करूंक दिता। ओके, अशें एक गजाल कानार पडटा तें म्हटल्यार की फोंडेचो जो लिडर व्यंकटेश नायक, जाका आमी दादा म्हणून वळखतात, तो खंय तरी तेजे कडेन तुमचें कितें उलोवणें बी कितें चालू आसा? ती जशें सांगलें आमचे उलोवणे खूब जाणां कडेन चालू आसा। आमकांय खूब जाण अप्रोच जाल्या, तांकांय म्हणजे आमी खूब जाणांक एप्रोच जाल्ले आसा। आनी दादा जे आसा ते म्हाका दिसता फोंड्याच्या राजकारणांत सामके एक वेटरन आसा। सो अजून हांव तुमकां कांयच कन्फर्म करूंक शकना, हय म्हणूंक शकना, नाय म्हणूंक शकना, पूण जशें सांगलें बेगीनच्या बेगीन तुमकां एक बरो कॅन्डिडेट आमी डिक्लेअर करता। मजगती जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर आपान एकला चलोची भुमिका स्विकारिल्ली तेन्ना तांकां वेंचणुके खातीर हार खावची पडिल्ली। उपरांत जानेवारी म्हयन्यांत जाल्ल्या पत्रकार परिशदेंत आपान 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेत युती करपाक तयार आशिल्ल्याची घोशणा केल्ली। तशेंच फोंड्या पोटवेंचणुके खातीर काँग्रेसीनूय युती करपाक तयार आशिल्ल्याचें सांगिल्लें। मात आतां आपान आपलो उमेदवार बेगीन जाहीर करता अशें सांगिल्ल्यान ह्या वेंचणुकेक लेगीत आप एकला चलोची भुमिका स्विकारतलो काय कितें असो प्रश्न पडटा। गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान रिपोर्टर एकनाथ खेडेकार।